पेट्रोल वाढले ₹1.12. हे खेपे गोय सरकारानच केली दरवाढ. पेट्रोला परस डिझेल सवाय आशिल्ल्यान वेट वाढलो 2%. सांग्या फुटली साळावलेची मुखेल उदका पायपलायन. बुधवार मेरेन साश्टी आणि मुरगांवची उदका पुरवण बंद. पायपलायनीन पुराय केल्ले 1 वर्स. मुख्यमंत्र्याचेर लोबोची परतून एकदा टिका. पर्यटनाच्यो समस्या जाग्यार घालपी आदेश दिवंक नाशिल्ल्यान जालो फुर्योज. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबर विस्तारान. पेट्रोलाचे दर वाडत आसात, पूण हे खेपे ही दरवाड गोंय सरकारान केला. ₹1.12. कित्याक तर पेट्रोला परस डिझेल म्हारग आशिल्ले. पेट्रोलाचेर आशिल्लो 13% व्हॅट वाडोवन 15% केला. ताका लागून 1 लिटर पेट्रोला फाटल्यान आता ₹64 फारीक करचे पडटले. ह्या आदी गोंयांत पेट्रोलाक लिटरा फाटल्यान ₹62.87 खर्च करचे पडटाले आनी डिझेलाक ₹63.58. पूण आतां व्हॅट वाडयिल्ल्यान पेट्रोलाक लिटरा फाटल्यान ₹63.99 फारीक करचे पडटले. पेट्रोलाक डिझेला परस ₹41 चड फारीक करचे पडटले. पूण शिमेवयल्या राज्यांचे तुळेन हे कमीच आसात. कारवारा पेट्रोलाक लिटरा फाटल्यान ₹73.72 जाल्यार सिंधुदुर्गात ₹76.93 फारीक करचे पडटात. डिझेला खातीर कारवारा ₹87.59 जाल्यार सिंधुदुर्गात ₹67.52 फारीक करचे पडटात. ल्हान विमानांच्या ATF इंधनात आनी सैमीक गॅशीच्या दरांतय कांय प्रमाणात वाड केल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. साळावलेची मुखेल उदका पायपलायन सांग्या फुटली. ताका लागून साश्टी आनी मुरगांवां जावपी उदकाची पुरवण पुरायपणान बंद जाल्या. मंगळारा आनी बुधवारा सेगीत 2 दीस पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम चालू केला. जायका कंपनीन वर्सा पयलींच ही पायपलायन घातिल्ली. साळावली धरणा लागसार आशिल्ल्या कोटाळे गांवांतल्या वेळीपडो वाठारांत ही उदका पायपलायन फुटल्या. उदका पायपलायन फुटपाची ही 4थी घडणूक. ह्या उदका खातीर लागसार आशिल्ल्या प्लांटेशनाची वाट लागल्या. सुमार 2000 क्युबिक मिटर उदक फुकट गेला. उदका पायपलायन दुरुस्तीचे काम झुजा पावंड्यार चालू आसा. रातभर काम करून पायपलायन दुरुस्त करतलो अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो कार्यकारी अभियंतो अनंत गांवकारान सांगले. उदकाक लागून वाट लागिल्ल्या प्लांटेशना खातीर शेतकारांक भरपाय दिवपाचें उतर ताणें दिलां. ही जो ब्रेकडावन जाल्ली आसा ती 1400 mm डाया रायझींग मेन. ती रायझींग मेन 100 ml ट्रिटमेंट प्लांटाच्यान शिरवय MBR वयता 20,000 क्युबिक मिटर. ती लायनीक मदीं बॅरहोल कट केल्ले आसा थोडे कडेन काम करपा लागून भितरले सिमेंट लायनीक. आनी तेणी वयर येतना ती प्लेट सगळी वेल्ड करून दवरिल्ली. वेल्ड करून काम करून गेले ते आनी इतले दीस चलताले ते. आतां एक प्लेटीक मातशें लिकेज जावपाक लागले आनी ह्या दिसान ते लिकेज वाडली आनी ही मेजर आज जाल्ली ती मेजर लिकेज. हे सगळो गाळ जो पळय आसा तो सगळो कुळकरान भरलो आनी ही माती काडपाक आमकां खडचणी म्हणटा ती आमी काडची पडटली आतां कंप्लीट. आनी ताका दुसरी माती भराव घालची पडटा, भर मारची पडटली. ती दुसरी भायली माती हाडून म्हणजे हें करता सद्या जें पळय इन्कम आमगेलें तें वर्सभर म्हटल्यार आमकां ह्या कुळक्याक हें जातलें, लॉस जालें. आतां नवीन येत तेन्ना न्ही तें. सांगेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. भाजपा सरकारान उपसभापती केल्लो मायकल लोबोन परतून एक फावट आपल्याच पक्षाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर टिका केल्या. हे खेपेचे कारण मस्ती करपी पर्यटकांचेर वेवस्थीत नियंत्रण हाडपाचो आदेश दिवंक ना म्हूण. हेल्मेटां न घालप्यांक तालाव दिवपाचे सोडले जाल्यार पर्यटकांक चड त्रास करचे नात अशें उतर पुलिसा कडल्यान घेतिल्ल्याचें ताणें सांगलें. मंगळारा आपल्या वाठारांतल्या पंचायत वांगड्यांक बरोबर घेवन मायकल पणजी DGP मुक्तेश चंदर आनी हेर अधिकाऱ्यांक वचून मेळ्ळो. त्या उपरांत मिडिया कडेन उलयतना ताणें गोंयच्या पर्यटना कडेन दुर्लक्ष करपी मुख्यमंत्री पर्रीकार, पर्यटन मंत्री आनी पर्यटन खात्याकय दोश दिलो. I feel that the tourism department should also take meetings with the police department to sanitize all these things. What is wrong is happening. Are they doing it? So far, no meetings are being held. I have already told the tourism minister that he requires to do all these meetings with the coastal MLAs. 2 years have passed, he has not taken meeting. Is speed governor more important than what should come in place? I don't think so. So, direction is wrong. There is a decline in good tourism in Goa, and what we have got over here in the coastal belt today, including north and south, are all those people who just come over here thinking that Goa is something else only.
is a liquor destination, drug destination, prostitution destination. In their mind that every girl who is on the beach is available. They think, and they get drunk, they do whatever they want, because you just can carry any amount of bottles on the beach, you can break the bottles on the beach and you can just walk away. Is the full government responsible for this? 100% tourism department is responsible. Our chief minister is responsible for this. 100% is responsible, because he should have brought the order. He has not brought it, in spite of I telling him 150 times. Last 3 years I am telling him. Responsible for? Responsible. For? He is responsible that these orders are not come. The orders which had to be come. Which are those orders? One order to ban drinking on the beach. Second is creating nuisance in public area. Footpath, promenade, parking lots. Just park your vehicle at the side of the road, remove a cylinder out and start cooking. So I hold that he being the chief minister of the state, he is responsible to bring these orders. Since he has not brought these orders, these things are going on. हेल्मेट न घालपी पर्यटक सोडले जाल्यार आनीक खंयच्या गजाली खातीर पर्यटकांक आडावचे नात अशें पुलिसांनी उतर दिल्याचें ताणें मिडियाक सांगलें. So we have told the Director General of Police, we have requested him to work out a mechanism, and he said first thing that only tourist who is not obeying the law, that is the helmet, can be stopped. Otherwise it should not be stopped. The owner is responsible for all those other documents, except he should be wearing a helmet and he should have a driving license. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. एकामेकांचे राजकीय दुस्मान आशिल्ले सुदीन ढवळीकार आणि गोविंद गावडेक एका माचयेर पळोवन वागुर्मेच्या लोकांच्यो भुवयो वयर गेल्यो. मुहूर्त आशिल्लो रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाचो. रस्त्याच्या उक्तावणा वेळार तुमी पयलीं अशी विनवणी ते एकमेकांक करतना लोकांक पळोवंक मेळ्ळे. निमणो ढवळीकारानच नाल्ल फोडलो, पूण गावडे जेन्ना उलयलो तेन्ना ताणें ढवळीकाराक सोलपाचो सोडलो ना. ताणें उदकाच्या उणावाचो प्रश्न मांडलोच. देखून उदकाचो उणाव पयस करपा खातीर कितें उपाय येवजण करता हें ढवळीकाराक सांगचेच पडलें. आयकात दोगांचे युक्तिवाद. आज उदकाचो जो संबंध असो एक प्रयत्न आसा आनी एक तुटवटो आसा. आमचे बांदकाम मंत्री आसात, तेजे कडेन तें PWD खातें आसा, वॉटर सप्लाय ताजेच कडेन आसा. गेली कित्येकशे वर्सां ह्या खात्याचो सांबाळ करता आणि काही जे टँकराचे टेंडर सोंपता ते काही गोष्टी इंजिनियरांक सुद्दां डायरेक्शन दिवप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण तो मोदी गॅप जर पडलो, खास करून ह्या हालीं दिसान आमी आमचे पर्सनल सुद्दां टँकर घालून आमी लोकांक उदक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सादारण प्रियोच्या मतदारसंघात 20 कोटीच्या कामा पर्यंत आमी पाविल्ले आसा. येता त्या 15 दिसांत जर कोड ऑफ कंडक्टर लागलो ना जाल्यार आनी 5 कोटीची कामां प्रियो मतदारसंघात जाता. 2007 नंतर हांगा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट घालचो असो मनात दवरून आमी गांजे उजगांव हांगा 25 MLDच्या प्लांटाची तजवीज केली. पूण काही फॉरेस्टाचो प्रॉब्लेम लागून जे एक्विजिशन आशिल्लें तें एक्विजिशन जावं शकलें ना. आनी त्या नंतर जे पयशे भरपा आशिल्ले मान्य आमदार तुमच्या हाणें प्रयत्न केले, आमी प्रयत्न केले आनी शेवट तो प्रोजेक्ट चाली लागलो. पूण कर्मधर्म संयोगान जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताका 3 वर्सां जाल्ल्या कारणान तो तें काम करपाक मुखार व्हरपाक तयार ना. वागुर्मेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकार कसलेंय काम करिनात अशे लोक सदांच म्हणटात, पूण हे सामके फट. अशेय कांय गोंयकार आसात जे चिखल कोयरात हात घालून गोंयची दर्यावेळ नितळ दवरताले, पूण तांकां आतां कामावयल्यान काडून उडयल्यात. कामावयल्यान काडून उडयल्ले हे 67 कामगार मंगळारा पर्यटन भवनाचेर मोर्चो घेवन आयले. भायल्या कामगारांक डबल पगार दिवन कामार दवरल्यात, पूण दर्या निवळ करपाचे कंत्राट मेळयल्ल्या दृश्टीच्या कंत्राटदारांक गोंयचे कामगार नाकात अशी तांची कागाळ आसा. NCPचो उपाध्यक्ष राजन साटेलकार आणि होप फाउंडेशनाची मुखेली एंड्रिया परेराच्या फुडारपणाखाला ह्या कामगारांनी आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. 300 रुपयांच्या दिसावड्याचेर दृश्टीन तांकां कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक घेतिल्ले, पूण दृश्टीन तांकां अचकीत कामावयल्यान काडून गोंया भायल्या कामगारांक 600 रुपया दिसावड्याचेर कामाक दवरल्यात. तशेंच फाटल्या 2 म्हयन्यांचो तांचो पगारय दिवंक ना अशी तांची कागाळ. मोर्चाचे आदलेच दीस गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो संचालक मेनिनो डिसोजाची सहकार निबंधक म्हणून बदली जाल्या. 5 वर्साची हमी दिल्ली आमकां
आनी आमची मिस्टेक नासतना आमकां इतल्या लोकांक कित्याक काडल्यात पळय ते आमी नको, तेंच्यांनी आमकां सांगचें आनी आमकां सपोर्ट करचो गोंयच्या लोकांनी, कित्याक आमी सगळीं गोंयकारां घाटियांक हाडून 600 रुपया दिवन फारीक करता, 600 रुपया दिवन तांकां कामांक लायतात, आमकां भायर मारल्यात. ह्या दर्याच्या जिवाचेर आमी पोट भरता. ही जी बायलां, हिंदू बायलां, क्रिस्तांव बायलां, सगळीं गोंयकार, कोण भायलो ना. त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टान बरयलेलें आहा, देर इज अ क्लॉज which states that the 100% Goans should be reinstated and have to be taken to jobs. So this is what we are. I have also put an RTI asking for a contract copy. If there is anything like that, we will expose Drishti. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. पिवपा खातीर उदक वापरतात त्यो गोंयच्यो सगळ्यो न्हंयो निवळ करपा खातीर राज्य पावण्यावेली समिती वेंचची अशी मागणी सभापती प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्र्याकडेन केल्या. वाळवंटी बचाव अभियानाची 3री बसका साखळेच्या रवींद्र भवनात जाली. वाळवंटी न्हंयेत जातल्या प्रदूषणाच्या विरोधात सध्या 70th जागृताय मोहीम चल्ल्या. ह्या वावराचो नियाळ घेवपा खातीर रवींद्र भवनात बसका आपयल्ली. केरी, मोल्ले, पर्ये पंचायतीचे प्रतिनिधी, संबंधित सरकारी खात्यांचे अधिकारी उपस्थित रावले. आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेने बसकेक हजेरी लायत कांय सुचोवण्यो केल्यो. WRD, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि PWD हांचे मदीं समन्वय घडयत अभियान फुडें व्हरतले. प्रमोद सावंतान ते विशीं माहिती दिली. आमी जो जागृताय केली आनी ती जागृताय जी आसा ही एटलिस्ट 25% ऑफ द पोल्युशन जे आसा हें वाळवंटी वयलें कमी जालें हें आमी पळोवपाक जाय. कारण लोकांनी जेन्ना जेन्ना जागृताय केल्या उपरांत लोकांनी भायलो कचरो हाडून उडोवपाचो बंद केलो, लोकांनी फातरी त्यो बंद केल्यो, लोकांनी ओपन डेफिकेशन जे आशिल्लें तें बंद केलें. आनी हेका लागूनच आमी आयची 3री मिटींग आनी आयच्या 3ऱ्या मिटींगेक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. हांव ऑलरेडी पर्सनली मुख्यमंत्र्यां कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां आनी तेंच्यांनी हो स्टेट लेवल इशू घेवचो आनी तेच्या खातीर एखादी स्टेट लेवल कमिटी फॉर्म करची. नॉट ओन्ली द वाळवंटी बट अशें ज्या जाग्यार सगळे कडेन आमी सोर्स उदकाचे वापरता त्यो सगळ्यो रिवर्स निवळ जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी स्टेट लेवल कमिटी हेच्या खातीर डिक्लेअर करची हें तेंच्या कडेन मागलां. हांवें पळयलां परदेशाक स्वताच्या गाडयेन एक पिशवी आसता, चॉकलेट खाल्ल्यार ते भितर घालून दवरतात आनी मागीर कचऱ्याच्या टोपलीन दवरप आनी तेचे वयले वाट मागीर कचऱ्याच्या टोपलीन मागीर वयले वाट लावपाचें आसता. तशा तरेन लोकां मदें एक जागृताय, लोकसंख्या वाडत वयता तशें प्रदूशण वाडत वयतलें. आमकां मनशांक लागूनच खाल्ले चॉकलेट खाल्ले उडयले ते शाळांनी सगळी कडेन ह्यो गोश्टी ल्हानपणा पासून वयर जाणटे जायस पर्यंत तेचे म्हायती दिली. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. NGO लोकां खातीर काम करतात पूण बाणावले मात हाच्या उरफाटे घडले. खारेबांद पूल रुंदायेच्या कामाक विरोध करपाक आयिल्ल्या NGOक लोकांच्या रागाक तोंड दिवचे पडले. मातयेची भर घालून चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाक NGOन विरोध केल्लो पूण बाणावलेच्या लोकांनी ह्या NGOच्या वांगडाक धांवडावन घाले. खारेबांद सावन बाणावले मेरेनचो रस्तो सामकोच अशीर आसा. ताका लागून ह्या रस्त्यार कितलेशेच अपघात जाल्यात. देखून भौशीक बांदकाम खात्यान हो रस्तो रुंद करपाचें थारायलां. रस्त्याच्या रुंदीकरणा खातीर मान्यताय घेवपा बरोबरच संबंधीत खात्यांची परवानगी घेतिल्ली. पूण रस्त्याच्या रुंदीकरणाचें काम चालू आसतना NGOचे कांय वांगड्यांनी थंय येवन काम आडावपाचो यत्न केलो. रस्त्याचे रुंदीकरणा खातीर घातिल्ले मातयेचे राशीक लागून हुंवार येवं येता अशी तांची कागाळ आशिल्ली. पूण कांय बाणावलीकारांनी थंय वचून NGOच्या वांगड्यांक आडायले. हे आतां NGO आयल्यात, आतां बाणावलकार लोक आयले सगळे. बाणावलकार लोकांनी तांकां धांवून घाले सगळ्यांक NGO तुमी हांगा नाका म्हणून बाणावला. कित्याक ते बाणावलकार ती ते खंयच्या कोलवेचे आनी हाजे कळंगूटचे तेवटेंचे आयले हांगा आनी आमकां शापा सांगता कलेक्टरान ऑर्डर करपा आनी बंद कर म्हणून. कलेक्टरा कडेन ऑर्डर येवपाय, पुलिसे कडल्यान येवपाय, हे कोण आमकां येवन सांगपाक हे आमकां नाका ते असले. हो रोड आमकां जाय, हो रोड जाय आनी आमी कशेय भशेन हो रोड करून घेतले. NOC सगळे पाडकाराले मेळ्ळे आमकां, क्लियर NOC मेळ्ळ्यात, शेतांच्यो NOC मेळ्ळ्यात, सगळे मेळ्ळ्या बांद आनी PWDन एप्रुवल दिला. खारेबांदच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्को वाडेचे तळयेत धर्मीक प्रतीक उबारपाची मागणी लोकांकडल्यान आयल्या पूण ते बाबतीन फाब्रिका चर्चीच्या जाळवणदाराकडेन तशेंच पालिका मंडळाकडेन उलोवन कितें तो निर्णय घेतलो अशें मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान थारायला. वास्को वाडेचे थळावे लोक हे तळयेत गणपती मुर्तीचें विसर्जन करत आयल्यात. पूण तळी आसा सेंट एंड्र्यू चर्चीचे मालकीची. हे तळयेचें सोबेतीकरण मुरगांव पालिकेन केलां. चर्चीन तातूंत सेंट एंड्र्यूची मूर्त बसयल्या
आता तातूंत आनीक एक धर्मीक प्रतीक येवचें अशें कांय लोकांनी मागलां. पूण चर्चीचे जळवणदार आनी पालिका मंडळाक विस्वासांत घेवन आपूण कितें तो निर्णय घेतलो अशी भुमिका नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान घेतल्या. पालिकेन हे तळें परत आपल्या ताब्यांत दिवचें, मात तें उरतलें भौशीकच अशें चर्चीचो पादेगार गाब्रियल कुतिनो म्हणटा. पळयात. आमचो इगोर्जेचो जागो फाब्रिकाचो आमचे बागेवन सांत आंद्रेच्या आनी आमकां खूब आनंद भोगता की सरकारान म्हणजे आमच्या म्युनिसिपालिटीन हाचे उद्देशी जी सुद्धा उद्देशी की तो जागो एके भाशेन ब्युटिफाय केला. तो जागो इगोर्जेचो हातूंत कोणाचोच दुबाव ना आनी आमी म्युनिसिपालिटीक न्हय म्हणटा विकूंक ना, न्हय म्हणटा ताणें लीज एग्रीमेंट बा तशें कांयच करूंक ना. बघो फकत आमी रिक्वेस्ट केल्ले आनी तें ताणें मानून घेतलां आनी तें केलां. आतां तें मानून ताणें बरें ब्युटिफाय केलां म्हणटच आमी रावता ते आमी ताचो बरे भशेन सांबाळ करूंक आनी आमी जबाबदारी घेता ती फाब्रिका इगोर्जेची. तो जागो बरो नितोळ सांबाळूंक, सुरक्षीत सांबाळूंक आनी लोकांक पब्लीक यूज जावपा सारको बरेपणान म्हणटा सगळें कितें जाय पळय तें आमी करतले. ह्या जाग्याचो बरो सांबाळ करतले. हांव एक रिस्पॉन्सिबल चॅरार बसलो आसा. लोक म्हाजे फुड्यान जायते सजेशन्स घेवन येतले. अशें आयले म्हणटरीर अशें न्ही की हांव डिसिजन घेवपाक शकता. इफ आय वॉन्ट टू टेक एनी डिसिजन आय हॅव टू टेक माय कावन्सील इन टू डिसिजन. मागीर त्या प्रॉपर्टीचे ओनर्स कोण आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक आनी हें सगळें करून जाल्यार करपाक शकता. पूण लास्ट टायम पळय हांव कितें उलयलां म्हाजे व्यूज आहा ते मिसअंडरस्टँड जाल्ले आहा पब्लीक. इट इज नॉट लायक दॅट. आय हॅव नॉट सेड दॅट आय एम गोइंग टू पूट एनी आयडल ओवर देर. म्हाजें काम कितें, म्हाजें लोकांचें काम आयकपाचें आनी मागीर तें प्लेस करपाचें आनी मिटींग करपाची सगळ्यां बरोबर. उदका स्त्रोत खातें आनी आडपय पंचायतीचे जोड पालवान दुर्भाट आगापूर शिमेवेली तळी दुरुस्त करपाचो वावर सुरू जाला. थळावो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान ताचें उक्तावण केलें. थंय पंप आनी पायपलायनय घालतले, ताका लागून तळयेचें उदक आशिकुशीच्या कुळागरांक सोडपाक मेळटलें. हांगा तळी बांदल्या नंतर आमी जे तळी उसाड आसा ती तळी भरून उरतली. जवळ जवळ 1.25 मिटराच्या आसपास तिचे लेवल आसतले. त्यानंतर हांगा पंप बसयलो गेलो वतलो. तो कमीत कमी जितली हांगा कुळागरां आसा त्याची कॅपेसिटी कितली जाय त्या प्रमाणे आनी जितले हांगा उदक भरता दिसाक तें उदक उसपुपा खातीर कितले पावरीचो पंप जाय ते. आनी त्यानंतर जी मेन पायपलायन आसा आमी जाका पाट म्हणटा, आज बसून हांगा पाटान आनी कल्ल्यांनी शिंपता, तांकां पंप बसून मेन पायपलायन घालून स्प्रिंकलर सिस्टम दिवन तांकां हेतूंत तांकां आदार दिवपाचें काम आमी सरकारा मार्फत करतले. आगापूर दुर्भाट आनी वास्कोच्यान आमचे खबराकार कृष्णा नायक आनी हिरू महाले. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सुमार 25 कोटी खर्च करून रोखडेच मडगांवचे भाजी आनी चिकन मार्केट दुरुस्त करतले. फातोड्डेचो आमदार आनी मंत्री विजय सरदेसायन तशें सांगलां. विधानसभा पोटवेंचणुके आदी नाजाल्यार लोकसभेची वेंचणुकेची घोशणा जावचे आदी ते खातीर मान्यताय घेतलो अशेंय तो म्हणटा. हे पळयात. मडगांवच्या SGPDA नुस्तें मार्केटात नव्या स्वेपिंग मशिनाच्या मंगळारा जाल्ल्या उक्तावणा वेळार तो मिडिया कडेन उलयलो. हे मशीन गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडान पुरस्कृत केलां. फातोड्डेचे रस्ते नितळ करपा खातीर हाचे परस मोठे मशीन घेवपाची ताणें मोख दवरल्या. People have to take inspiration from modernity. We are trying to do it in Fathoda. We are trying to raise the bar so that others also have to follow this. All in all, Goa will go forward. International standardaच्यो amenities लोकांक दिवप हे सरकाराचें कर्तव्य आसपाक आमी from the town planning angle we are doing. This has not cost us money. It is CSR from Gas Authority of India Limited. Our next target would be in Pathoda, all the good roads that we are doing. We will get a bigger machine to clean these roads. East side, vegetable market, ही जी GSIDC करतात आमी करून घेतात ताजे upwards of 25 crores is the cost for which Chief Minister is agreeing to spend. फॉर्मेलिनाच्या वादाची यादी सांगतना ताणें म्हणलें, फॉर्मेलिनाचो वाद आमचे खातीर आव्हानात्मक आसलो. फॉर्मेलिन आशिल्ल्या नुस्त्याचेर बंदी घाले उपरांत ताचेर पांगरून पडलें. काँग्रेसवाल्यांनी विनाकारण हो वाद उस्तून काडिल्ल्याची टिकाय ताणें केली.
काँग्रेस पार्टीचो सेंट्रल ऑब्झर्वर हांगा नुस्त्यान फॉर्मेलिन आहा सांगपाक आयलें. सो लोकांचे भितर पॅनीक घालप आनी एक कितें तरी गोंय काबार जाता म्हणून लोकांक भिवप हो आज आमचे प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीचो टार्गेट आहा. आमकां चॅलेंज फेस करची पडली म्हणजे फॉर्मेलिन म्हणटा तें इज नॉट अ मेड इन गोवा इशू. इट इज समथींग विच इज हॅपनिंग फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट. नो प्रॉब्लेम, वी हॅव ऑल्सो टॅकल दॅट इशू. आमी बॅन घालपाचें लोकांक जाय तें बॅन घाले. ती इवा इन्चार्ज करूंक जाय आसली, इवा इन्चार्ज केली. आज कांय इशू ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. महिला काँग्रेसीन आनीक कांय वांगड्यांचो आस्पाव करून घेत समिती व्यापक केल्या. हे समितीत नव्या चेहऱ्यांचोय आस्पाव आसा. पळयात पुराय बातमी. महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन समिती भितर आस्पाव केल्ल्या नव्या सदस्यांची नावां जाहीर केली. हातूंत 40 गट समिती अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजिनदार, सरचिटणीस, सचिव, जिल्हो अध्यक्ष आणि हेरांचो आस्पाव आसा. The revived committee, that is the state body of Mahila Congress, state committee, तशेंच district presidents, North district and South district, and also the 40 block presidents. सबंद गोंयांत आमचे 40 blocks आसा, तितूंतले आमी blocks president revive केल्ले आसा, active members घातिल्ले आसा. Those who have worked at the grassroots level also, like panchayat, those who have had front ranking positions of corporators, councillors, you can say jilla, panchayat. So एक vibrant अशी committee आमी तयार केल्ली आसा. Those who have worked have been promoted. Those who are active have been kept, and those who are not active, inactive. Mahila Congress state body, 6 vice presidents. First is Bina Shantaram Naik ji. Second is Madam Nilima Majumdar. Third is Renuka R. Desai. Then is Shanti Mandrekar, Zarina Shah, Philomena D'Souza. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नवे वाडे वास्को नुरानी मस्जिदी लागसार आशिल्ल्या एका घराक मंगळारा उजो लागलो. ह्या उज्यात सुमार 4 लाख रुपयाचे सामान लासून गेले. हे घडणुकेत कोणाकच दुखापत जावंक ना. घराक उजो लागलो तेन्ना नाजारेत रिबेलो आणि ताचे कुटुंब कामा निमतान घराबाहेर सरिल्ले. घरातली एक कूड लासून सामकीच काबार जाली. घराची पाखी आणि 3 कपाटांचो लासून गोबर जालो. वास्कोच्या उजो पालवपी दळान हो उजो नियंत्रणात हाडलो. आमचा कॉल आयला 9:43 की घराक उजो पेटला म्हणून न्यू पाडे न्यू मस्त. इमिजिएटली आम्ही टर्नआउट केला तेन्ना पयलें की घराक उजो पेटलो आसा. इमिजिएटली सेकंड टर्नआउट केलो. 5 वॉज कंट्रोल. 2 फायर टेंडराचे उदक मारून आमी तो कंट्रोल केलो. जस्ट टू बी सेफ आमी गोवा शिपेडांतल्यान आनी फायर टेंडर मागयले उदक मारपाक कुलिंग जाय. लॉस एस्टिमेट करूंक ना पूण इफेक्टेड घराचो एक बेडरूम इफेक्ट जाला. फुली बर्न जाला. कबर्ड्स आसा आनी कितें बेड आसा. धाकट्याच्या रुमान 3 कबर्ड्स आनी एक बेड आसा. सो लॉस म्हाज्या क्लासान अराउंड इट शूड बी अराउंड 3-4 lakhs आसूंक शकता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.